बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 140 आणि 7 वाक्य 12 आणि 13. Psalm 147 verses 12 and 13. सर्वेस्पराची स्तुती कर जेरुसलेमा, तुझ्या देवाची स्तुती कर सियोना. कित्याक तुझ्या दारवट्यांचे आडांबे ताणें घट केल्यात आणि तुझे भितर रावतल्या भुरग्यांचेर ताणें आशिर्वाद घाला. वय मोगाच्यानो, सर्वेस्पराची स्तुती करूंक आमी हांगासर आसांव. ताणें आमकां धैर्य दिलां, बोळ दिलां, सकत दिल्या. ताची कृपा आशिर्वाद आमचेर वतल्यांत आनी आमकां हर एक रितीन ताच्या नांवान जियोंक ताणें आपयलां. तर त्या वर्त्या जेजूक आमचे मदें आतां आमी मानान आनी गौरवान स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकान तावन गीत संकोये 21 पेज 30. नमो नमो जेजू क्रिस्ता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्यारू परली पोनासच्या. नमो नमो सडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्यारू परली पोनासच्या. नमो नमो सडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. सगळींचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय. देवपण लिपोवन तुवें उंड्याचे रूप घेतलाय. उंड्या रुपार येव तूं आमचे संगी रावताय. आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिताय. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्यारू परली पोनासच्या. नमो नमो सडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. जिणयेचे सुख दुख तुका सांगोंक आयल्या. तुजे तोंड बसवून आशेवन हांगा रावल्या. ये जेजू ये, आमकां मेळोंक तूं ये. तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्यारू परली पोनासच्या. नमो नमो सडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता, उंड्यारू परली पोनासच्या. नमो नमो सडवंदारा, सक्रामेंतांत आमकां राखच्या.
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. आमकां हो दीस पळोवनचे भाग्य केला तुजे कृपे आशीर्वाद आमचेर उरलाय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कीर्तन 140:5 वाक्य 20:1 हातूंत आमी अशें वाचता. म्हजें तोंड सर्वेस्पराची स्तुती करूं, सगळ्यो रसना ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करूं सासणाच्या ससनाक. ओय मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हर एक रितीन सर्वेस्पराची स्तुती करूंक आमी हांगासर आसा. देवान आमकां जायत्या आशिर्वादांनी भरला. आमच्या अस्कत कांयत कश्टा दुखांत ताणें बोळ दिला, सकत दिल्या. हर एक रितीन ताचो आदार आशेवन आमी रावून ताच्या जिवितांत थावन वाळची ती दैवीक शक्तीची जर आमी आपणायता आमची जिणी पवित्र करच्याक. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हो आराधनाचो वेळ विशेष रितीन जेजो तावन सांगात जोडचो अनुभव आमकां जावं दी. हर एक रितीन ताची स्तुती करचे मारिफात आमच्या जिणयेंत ताच्या सांगातपणान जिणे जिवंक तो आमकां फावो करीत दी म्हण ह्या आराधना वेळार आमी मागया. मोगाळ सोमया, तुजी स्तुती करचे भाग तुवें आमकां परत दिलाय. बरो विशय दिवन ह्या सकाळीच्या वक्तां तुजे समकार दिंबियांनी पडोवन तुका आराधन करूंक, तुझे नाव आमच्या तोंडान थावन उच्चारून त्या नांवांतय दैवीक सकत आसा, बोळ आसा, तृप्ती दादोसकाय आसा, संतोष आसा म्हणलें तुवें दाखयलाय. आनी तेंच बोळ आनी सकत ह्या सगळ्या दिसाच्या कामांनी आमी घेवच्याक ह्या दिसाच्या सुरवेर आमी तुजे सरशीन आयल्या. आनी ह्या वक्ता आमच्या जिवितांत तुवें ओतलेल्या सर्व आशिर्वादांचो उडास आमी काडटा आसतना तुजें संगीत समकोवचें, तुजो आदार मागून जियोवचें कितलें वर्तें आनी खंयच्या सर्व संगतींनी ते आमकां धैर्य दिता, बोळ दिता म्हणलें जाणा जावन त्या सर्व संगती खातीर तुका अर्गां दिवंक आमी हांगासर आयल्या सोमया. विशेष मोग खंत हुस्को आमचेर दवरून सर्व रितीनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पाठयताय, कित्याक आमी तुका मोगाची. आमी तुका सदांच लागीं आसा जाय म्हूण तूं आशेताय. आनी त्या आशिर्वादांनी आमची जिणी कितली आमी तुजे थावन पयस सरन जियेल्यारी तूं परत आमच्या काळजांत मोतींत तुजो उडास घालून तुजे थंय आमी आदारलें भक्तीपण नियाळन परत तुजे सरशीन फाटी येवंक तूं आमकां प्रेरीत करताय. तुजें हाजीरपण बघून जिणी आमची पवित्र जातात सोमया. तुजो आदार मागून आमच्या जिणयेंत बोळ आनी सकत लाभता सोमया. तुज्या सांगातपणा वरवीं आमची जिणये दिशा सारके वाटेन समकता सोमया. कीर्तनकाराची उतरां 140:5 साम 145 तिनी आळटा आसतना विशेष रितीन सर्वेस्परा देवाचो
स्तुती करचो मनोभाव आमच्या जिवितांत रसूंक दिल्लोलो उलो परत हांव नियाळटा. ससनाच्या ससनाक ताची स्तुती गावंक, आपणाच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर ताका अर्गां दिवचें गरजेचें आनी म्हत्वाचें म्हणलें तो किर्तनगार आपल्या जिवितांत जाल्ल्या अनुभवान विवर्सित आसतना हर एक रितीन तुजेर बरवसो दवरून आमी आयल्या सुमया. हर एक रितीन फावो त्या वेळार जें कितें हर एकल्याक आमकां जाय जय तें तूं फावो करताय. सबार पावटी कश्टा संकश्टांनी जिणी समकाता तरी त्या सर्व संगती मदें आमच्या जिणेंत तुजो आधार आनी गरजेचें कितें आसा तूं फावो करताय. आज तें सगळें नियाळन तुका आराधन करता आसतना विशेष रितीन तुजो सांगात आमी आशेत हांव सोमया. आपणाक उलो मारतेल्या सुमेस्तांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा म्हूण तो किर्तनगार 140 आनी 5व्या किर्तनांत वर्णीत आसतना तुजे लागीं रावून जिवीत फुलाबरीत परमळीत जाल्लें हांवें अनुभव केला. तुज्या सांगातपणान म्हजी जिणी पवित्र जाल्या. तुजें बेसांव म्हजे जिणयेंत उल्हास हाडूंक शकला. सांजो हांव आपल्या पयल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत आमकां सांगता, 11वें वाक्यांत तो वर्णिता, देवान आमकां सासणीक जिवीत दिला. हें जिवीत तुजें थंय आसा म्हणलें तो स्पश्ट करता सोमया. आनी ज्या मनशां थंय तूं जियेताय थंयसर जिवीत आसा म्हण सांजो हांव आपल्या अनुभवाद्वारे वर्णीत आसतना वय समया देवा बापा तावन वाडचें तें जिवीत तुजें थंय आसा म्हणलें सांजो हांव अनुभव केलें. आनी तें जिवीत हांवें जोडी जय जाल्यार तुजे लागीं रावून तुजो सांगात मागोन हर एक रितीन त्या सांगातपणान जिणी जियोवची चिंतना हांवें आटय जय. त्या दाडा मात्र तें जिवीत भरपूर मापान संभ्रमूंक म्हाका साध्य जातलें म्हूण सांजो हांव आज सांगता आसतना तुवें संवसारांत दिल्लो तो अनुभव ताणें वर्णिल्लो आसता. म्हजें जिवीत बावटान चमकता आसतना त्याच अनुभवान म्हजी जिणी मुखार सून व्हरूंक म्हाका कृपा दी. मुखार भाव आनी भयणीनो, जायत्या बेसांवांनी देवान तसो सांगात आमकां दिला. तर ताची स्तुती करन गावया आमी गीत स्तुती सलू जयानी नागे. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ ಬೆಟ್ಟದಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು
ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು. ಬೆಟ್ಟದಂತ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು. ಅಂಜದಿರು, ಹೆದರದಿರು, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಅಂಜದಿರು, ಹೆದರದಿರು, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಭಯಪಡಲೇಬೇಡ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಭಯಪಡಲೇಬೇಡ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವು ನಿನ್ನಗುಂಟು. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವು ನಿನಗುಂಟು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು, ನಿರಾಶೆಯ ಪಡಬೇಡ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು, ನಿರಾಶೆಯ ಪಡಬೇಡ. ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು. ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿನಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು. ನಂಬಿದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು. ನಂಬಿದವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು, ಚಿಂತಿಸಿ ಕೊರಗದಿರು. ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ತಾಯಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವರು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು, ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನನಗೆ. ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಮಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಮಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सर्व बरें जाय जय, सगळ्या कामांनी यशस्वी लाभा जय. त्या द्वारे जिणये पळयणार संतोष आनी तृप्ती लाभा जय म्हणलें आमी आशेतां. आनी त्या यशस्वेच्या वाटेर चलोवंक हांव आशेत आसतना सबार फावटी भेदभावाचें, कश्टांचें, समानता ना म्हणलें जिवीत आमचे थंय उपजत आसतना आमकां बेजार जाता. ज्या कोणाक संगी आमची जिणी चडीत पसंद करन जियेत हांव, त्या संगतीक महत्व दिवन आमची जिणी संतोष भरीत करूंक आशेवचें आमी पळयता. लुकाचो एवंजेल अध्याय 5 वाक्य 12-16 हातूंत कोडकार कितें आशेता तें आमी जाणा जावंक शकता. कोडान सगळो चुकुसलोलो तो व्यक्ती जेजो तावन बरेपण जोडूंक आशेवन आयलो. त्या खातीर जी आशा ताची आसली जेजून संपूर्ण केली. त्याच प्रमाणे मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमचें जिवीत
आमी समर्पिया ताचो आदार मागया ताची बेसम आमच्या जिवितांक जोडून घेवया. मोगळा सुमया कोडान सगळे आंग कुसलोलो कोडकार तुजे सरशी आयलो. ताका बरें करूंक ताणें तो उपकार मागल्ल्या वेळार कण्णवळायन बरोवन ताका तुवें तें बरेंपण केलें सोमया. आपणाचें जिवीत हेरां बरी बरें जालें आनी हांव म्हजेंच जिवीत म्हजे इतल्याक जियेता कोणाची पर्वा करिना म्हूण चिंताप आटोवच्या बदलाक तुवें दिल्ली ताकीद मिरवून तुजें नांव ताणें ताच्या जिवितांत जोडलेल्या बरेपणा खातीर प्रगट केलें. कोणाचीच पर्वा ताणें केली ना बगार आपल्या जिवितांत जाल्ल्या बरेपणाक तुका अर्गां दिवन तुजें नांव पाचारीत तो गेलो. ह्या वखदार सुमया त्या कोडकारा बरी म्हजी जिणी तुजे समकार हांव घेवन आयलां. ह्या दिसाची सगळीं कामां तूं पवित्र कर. तुजो आदार म्हाका दी, तुजी कृपा म्हाका दी. येदोळ म्हणसर जें बळ आनी सकत तुजे तावन हांवें सोडुल्लें आसा आनी त्या बळान आनी सक्तेन म्हजी जिणी भावार्थान जियोंक प्रयत्न केल्ले आसा तें सगळें नियाळन परत आयच्या दिसा ती सकत जोडूंक हांव आयलां सोमया. पातकांच्या मेळेपणांत म्हजें जिवीत समकल्ल्या वेळारी देवा बापान म्हज्या काळजांत ओतलेलो तो आत्मो हर एक रितीन म्हाका जागयता. म्हजी जिणी परत तुजे सरशीन पाटी हाडूंक उलो दिता. आज तें उतर नियाळन तुज्या हाती म्हजें जिवीत हांव समर्पितां सोमया. तुजे शिवाय म्हज्या जिणेंत संतोष ना म्हणल्या गितां द्वारी म्हज्या जिविताचें समर्पण करता आसतना तुज्या सांगातपणांत सदांच जियोंक हांव आशेतां सोमया. म्हाका तूं कृपा दी, तुजी बेसांवां म्हजेर तूं वत. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण करन गावया आमी गीत तुजे शिवाय जिणेंत संतोष ना सोमया. दैवी गायना बुकांत हांव गीत संको E30 पेज 125. तुझे शिवाय जिणयेन संतोष ना सोमया. तुझे शिवाय जिणयेन उल्हास ना सोमया. तुझे शिवाय जिणयेन उजवाड ना सोमया. जिवीत हे रीते तुझे विणे. तुझे शिवाय जिणयेन संतोष ना सोमया. तुझे शिवाय जिणयेन उल्हास ना सोमया. तुझे शिवाय जिणयेन उजवाड ना सोमया. जिवीत हे रीते तुझे विणे. पत्कांच्या काळोखांत हांव आसतना तुझे तोंड पयसन जियेताना. जिवितांत वाड सुकोन वेताना आयलोय सोमया जिवीत दिवंक. उतर तुझे हांव आयकताना. जिणयेंतलो काळोख पयसताना मोग तुजो उतरान तुज्या सांगताना. जिविता वाड तुवें दाखोवन दिली. तुझे शिवाय जिणयेन संतोष ना सोमया. तुझे शिवाय जिणयेन उल्हास ना सोमया. तुझे शिवाय जिणयेन उजवाड ना सोमया. जिवीत हे रीते तुझे शिवाय. जिवीत हे रीते तुझे शिवाय.
आमच्यो गरजो आनी ते सवां सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया. प्रत्येक रितीन जल्मा दिसा बाबतीन आनी काजाराचो वार्षिकोत्सव संभ्रमच्या बाबतीन देवाक अर्गां दितात. जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता डॅफनी रेगो बचपेतावन, मर्लिन सिक्वेरा, 27th बर्थडे म्युरेल डिसोजा वसई, 1st बर्थडे रेलन दांतीस कासरवाडी थाने, 2nd बर्थडे कॅस्पियम डॅक्स्टन डी सिल्वा बेंगळूरू, देवाक अर्गां दिता रिटा डिकुना मुलोंड, एड्रियन डिसोजा विजयडका हांकां आमी जल्माचे शुभाशय पाठयता. देवाची विंसणार आशिर्वादां तांचेर मागता. 13व्या वर्साचो काजराचो वार्षिकोत्सवाचेरसून देवाक अर्गां दिता डेरेक जोसेफ आनी शालिनी डिसोजा विजयतावन. जिवितांत अनुभव केल्ल्या सर्व आशिर्वादां पासत देवाक अर्गां दिता. सर्व गरजो आपल्या जिवितांत देवान पाठयल्ल्या पासत देवाक अर्गां दिता. सबिता जोहान बेंगळूर टावन, देवाक अर्गां दिता एडविन डिसोजा डोंबिवली टावन. सांत आंतोनीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता लॉय डिसोजा बेंदूर टावन. जिवितांत जोडलेल्या अनुभव केल्ल्या सर्व आशिर्वादां पासत देवाक अर्गां दिता. जीवन लसरादो अड्ड्यार पदाव टावन. सर्व बेसामां खातीर तशेंच फोटो कॉन्टेस्टांत प्रायज जिखिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिता नॉलान जोनाथन रेबेल्लो. सांत आंतोनीच्या मानाक देवाक अर्गां दिता पीटर डिसोजा सास्तान. जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो आसा म्हणलें वळखून साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपली गरज उसारन देवाचो आदार मागता. घराचें काम बेगीनच पोंताक पावच्याक जेरोम गोन्साल्वीस मैसूर टावन. हर एक रितीन आपल्या जिवितांत बदलावण परिवर्तन अनुभव करचे खातीर जेम्स अल्मेडा मुंबय टावन. आपल्या इंजिनियरींग परिक्षेंत बरे अंक जोडच्या खातीर देवाचो आदार मागता अल्रिया डिसोजा मेंगलोर टावन. जिवीत ह्या संवसारांत देवान दिल्लें संभ्रमून सस्नीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. प्रत्येक रितीन देवादीन डॉल्फी वाज हाच्या आत्म्या पासत मागतात मेंगलोर टावन. पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासत मागता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट टावन. देवादीन चिन्नप्पा मरियम्मा आनी अंताप्पा पासत मागतात. देवादीन किरेतप्पा जेनिफर आनी मानू हांच्या आत्म्या पासत मागतात. देवादीन निकोलस विन्सेंट डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागता शिरवान टावन. देवादीन रेमंड डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात मुद्रंगडी टावन. देवादीन रिचर्ड रॉड्रिगसाच्या आत्म्या पासत मागतात ताणे टावन. कुटुंबांतल्या सर्वंतरलेल्या बावट्यां पासत मागता आयरीन रॉड्रिगस कासरवाडी टावन. 13वो अंतरलेलो वार्षिक उडासकान देवादीन लुईस एजेच्या आत्म्या पासत मागतात मेंगलोर टावन. देवादीन मॅन्युअल आनी कार्मिन डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात मेंगलोर टावन. देवादीन फ्रेडरिक डिसोजाच्या आत्म्या पासत मागतात वामनजूर टावन. कुटुंबांतल्या सर्वंतरलेल्या बावट्यां पासत मागता आर्नोल्ड यान्सन आनी जोस्ना कॅरोल पिरेरा दुबय टावन. ह्या भाव भयणींक आमी ससनाचो विशय मागया आनी देवाची विंसणार आशिर्वादां ताच्या काकुळटीन तांकां सासनीक दायज लाभच्यांत लाबोवन दी म्हूण मागया. जिवीत आमचें देवाक समर्पण दिवन साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडून घेवया. म्हजें नांव लविता. आमी आतां एका म्हयन्याच्या वेकेशनाक कुवेट जावन आयिल्ले हांव. आनी कुवेट आसतना हांव केदाळे ऑनलायन एडोरेशनान पार्टिसिपेट करताली आनी पुरो पळयताली. सो म्हाका एक बरें फील येतालें पळयतना. एस्पेशली कोरोना टायमार हांव न्हू हें सुरू केल्लें आनी त्या दाळ हांव मस्त डिस्ट्रॅक्टेड आसताली. हर एक दीस बें आनी कितें खावचें न्ही रिपोर्ट येताना तें पळोवचें गुगलार चॅक करन ताचें काळें प्रॉब्लेम म्हणून. आनी हांवें चिंतचें ओ म्हाका हें जाता तें जाता म्हणून. मागीर म्हाका एक दीस कोणें म्हळें ऑनलायन तूं एडोरेशनाक पळय. ते दाळ इगर्जांनी नातली बंद जाली. सो हांवें ऑनलायन पळोवंक सुरू करतना
म्हाका एका नमुनेचें धैर्य येवंक सुरू जालें तें हांवें केदाळे कंटिन्यू करूंक तशें पळोवन मागीर हांव मस्तू सगळीं मस्तू सेंटराचें एडोरेशन्स मिराकल्स पळोवनचें म्हाका तें एक एक्सायटमेंट आसतालें एक्चुली हांव एक म्हाका एक रुमॅटिजम आसा बट हांगा येवन म्हाका एक्चुली हात वयर करूंक जायना म्हाका डॉक्टरान म्हणचें जालें म्हजे हात हांवें चेस्टांत बॉल घालून वयर करचे बट हांगा आयले आतां हांव न्हू सगळो दीस हांवें हात वयर केल्यात म्हाका एक दीस म्हणी दूख म्हूण बगुना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताळये पेटोवन आमी देवा घरगा आनी होक लाभ दिया वरते हज हाब केला कित्याक जायनातलें वयर वचूंक डॉक्टरान कालें म्हणचें एथरायटीस म्हाका तें एथरायटीस हांगा शोल्डर हांव येवन एक हफ्तो जालो डॉक्टरान म्हाका म्हणलें हात वयर कर तेदळ हांव अशें बागोवन हांवें वयर करचें जालें रोमॅटीक आर्थरायटीस येस बट हांव आयली हांगा येताना हांव गुळी कान घेवन आयिल्ली म्हळ्यार म्हाका हात वयर करूंक जाता म्हाका एक दीस हात वयर केल्यार दुसरे दीस हात वयर वचना परतून हांवें फोर्स केल्यार बट म्हाका गोत्तू ना हांगा आयल्या उपरांत सगळे एडोरेशन हांवें हात वयर केल्यार जोरान ताळये पेटोवन देवा घरगा आनी होक लाभ दिया हालेलुया होसाना हालेलुया प्रेज यू जीसस थँक यू जीसस एक्चुअली हांव कुवेट आसतना एक दीस देवान म्हाका हांव केदाळे वर्ड ऑफ गॉड परा म्हणटली म्हळ्यार सदांय न्ही म्हाका कितेंय आसतना हांवें देवा कडेन हांव वर्ड ऑफ गॉड म्हणचें बट केदाळे हांवें कितली आलसाय केल्या रे म्हणून केदाळे म्हाका कश्ट येताना हांवें ते वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करून देवान म्हाका लायफ म्हजे पाटी दिला म्हज्या लायफांत हांव एक्टॉपीक रॅप्चर जावन म्हाका गोत्तू नासलें एक म्हाका तें डॉक्टरांनी मिसगायड केलें की तुका किडनी प्रॉब्लेम आसा म्हणून आनी ताका ट्रिटमेंट दिलें बट एक्टॉपीक रॅप्चर देवान म्हाका एक सिंबल दाखयलें म्हज्या बॉडींत आनी हांव गायनाकेस्ट्रिकेशन येताना तांणी म्हाका एमर्जन्सी सर्जरी करून म्हजो जीव वाचयलो हांव देवाक म्हज्या मम्मीक केप्पटे म्हणून ट्रिटमेंट जाल्लें हांगा एका 1.5 म्हयनो जालो सो ती केप्पटेचें ट्रिटमेंट आसतना तिची सूज वचूना आनी डॉक्टरा कडेन येताना तांणी म्हळें की तिच्या बोनान भितर जावन ट्युमर सुरू जाला तें ग्रोथ आसा सो कठीण परतून हांवें बसून ऑनलायन तें एडोरेशनान मागलें म्हज्या मम्मीक म्हाका कितें नॅगेटीव आयकूंक नाका आहलें सो हांवें म्हळें हांव पात येता देवा तुजेर आनी मम्मीक म्हज्या सर्जरी जाली डॉक्टर ती सेट बसयता तिका 74 इयर्स डॉक्टरान म्हळें तिचें तोंड डिस्लोकेट जाता तिका प्लेटी बसयचे तिका घट वस्तू खावंक जावचें ना सदांय तें मिक्सीन घालून गुड्डोवन दिवचें तें डॉक्टरांनी सांगलें बट म्हाका तें आयकूंक एक्सेप्ट करूंक नाका आहलें हांवें मागलें आमी सगळ्यांनी मागलें आनी म्हजी मम्मी सर्जरी जावन शी इज अ डायबेटीक तिची खत सगळें बरें जावन इनिशियल स्टेज आसलें गड्डून आतां नॉर्मल रायस म्हजी मम्मी जेवता तिच्या तोंडान प्लेट ना तिचे जॉ देवान बचाव करून तिचे फेस नॉर्मल दवरला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका एक आशा आसली कुटुंब सांगता हें पुरा मिराकल देवान म्हज्या जिणेंत करतना म्हाका एक आशा आसली एक सांगता फॅमिली सांगता रेतीर करीजे म्हणून तशें आमी एक्चुली थंय तोन कुयडताना येताना चिंतलें वसाचें येवन पडटा या म्हण पयलें म्हाका गुत्तू न्हय देवाचें निर्मोणें पडटा आमी ट्रेन बूक करतना आमकां स्लिपर कोच मेळ्ळो ना बसून वचूंक सडन वेनसडे आमच्या म्हज्या मोतींत आयलें की मुल्कीक त्या वचून वचो सो पॅक केलें दुसऱ्या दिसा सीदा आमी फॅमिली सांगता हांगा आयल्या पवित्र आत्म्याचें तें एक्सपिरियन्स फील करूंक देवान फाव केलें म्हाका व्हेरी एक्सायटेड तें जाल्या उपरांत म्हाका एक नमुन्याची खुशी मोतीन काहले म्हणून गोत्तो ना एक्सप्लेन करूंक म्हाका येना बट आय एम व्हेरी हॅपी and all praise and thanks to God Almighty. Thank you Jesus. I praise you Jesus. Hallelujah. ये 38 page 33 सम्या तुझ्या नावान मी सांगता मेळ्ळ्या संतस बरीत काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवनपण आमी समरमता सगळी जेवणान तुझ्या आमी भाग घेता सम्या जेजू क्रिस्ता सडवंदारा उपकारांक तुझ्या अर्गां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्याय कुर्साच्या मरणांत हांव जिवीत दिलाय
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे असो. मोगाळ भावन आणि बहिणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता. जमल्या अवस्था जेजूचो सांगात आपणा इल्ल्यांत आमच्या जिणयेंत सर्व रितीने जिवीत वळटा म्हणलें उतर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता. विशेष रितीन आमच्या उणेपणान येसकत कांय द्वारी देवाचें तें जिवीत आमच्या काळजांत, आमच्या सगळ्या कुडींत वाळचें सबार फावटी अनुभव करूंक आमकां जावंक ना. तर त्या सर्व संगतींचें भोगसाणें ह्या वखदां आमी मागया आनी सर्व रितीनी हें मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. आमचे उणेपण असकत कांय वळखून घेवन आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सोमिया काकृत कर, सोमिया काकृत कर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा मनशा कुळाच्या सोडवणदाराचो जल्म नेकेत्राच्या उजवाडान समेस्तांक तुवें परगटलोय, तर आमच्या काळजांनी ताची वळख वाडय. ह्या मी मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव. तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सांजुआवच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्यानो, जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक सकात. हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी उदेल्लो जेजू क्रिस्त. उदका उदेशी मात्र न्हय, बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयिल्लो. पवित्र आत्मस हाका रुजवात, कित्याक पवित्र आत्मा म्हळ्यार सत. रुजवात दिवंक तीन साक्षी आसात, पवित्र आत्मा, उदक आनी रगत. ह्या तेगांयची रुजवात एकच. मनशाची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास व्हरती. आनी ही ती दोटी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानच दिल्ली. जो कोण देवाच्या पुताक सत मानता ताच्या अंतस्करणांतच रुजवात आसा. जो कोण देवाक सत मानिना तो आपल्या पुता विशयांत देवान दिल्ली रुजवात पातयेवंक इन्कार करता आनी देवाक फटकिरो करता. हीच ती रुजवात. देवान आमकां सासणीक जिवीत दिलां. हे जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचे सवें जिवीतय आसा. जाचे सवें पूत जियेना ताचे सवें जिवीतय ना. देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला. सासणाचें जिवीत तुमचें थंय आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयतां. देवाचें उतर, देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक हरशी ये जेरुसलेमा, सर्वेस्पराक हरशी ये जेरुसलेमा.
सर्वेस्पराक हत्सी ये जेरुजालेमा, तुज्या देवाक नावाड ये सियोना, कित्याक ताणें तुज्या दरवाट्याचे आडांबे घट केल्यात आनी तुज्या भितर जी येतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यांत. सर्वेस्पराक हर्सी ये जेरुजालेमा. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय, उंची गोव तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. सर्वेस्पराक हर्सी ये जेरुजालेमा. तो आपले उतर जाकोबाक कळीत करता, इस्रायलाक आपले विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमांची रीतनीत तांकां उगडूंक ना. सर्वेस्पराक हर्सी ये जेरुजालेमा. Alleluia, 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 alleluia. जेजू सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगडतलो आनी लोकां मदली सहतराची पिडाशिडा गूण करतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सोवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. एक फावटी जेजू एक शहरांत आसतना कोडान सगळो सुकुसलोलो एक मनीस ताचे सरशी आयलो. ताका पळयतच ताचे मुखार सरपडोन तो म्हणालो, सैभा, तुका खुशी आसल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. तक्षणच ताचें कोड नितळ्ळें. ही संगत ताणें कोणाकच सांगी नाये म्हणून जेजून ताका ताकीद दिली. पूण वस तुकाच ह्या जाकाक दाखय आनी तूं नितळ जालाय देखून मोइजेन फर्मायिल्ल्या प्रमाणे खानीक भेटय. ही समेस्तांक एक रुजवात जावं म्हणालो. पूण जेजू विशयांतली खबर आनीकी चड विस्तारूनच गेली. ताची शिकोवन आयकुचे खातीर आनी विविध पिडांतली बरे जावचे खातीर लोक हारी ताचे सरशी येवंक सुरू जालो. पूण तो तवळ विंगड सन्न एकसुरे सुवातेर मागणी करतलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुज्या उतरा वरवीं बक्षुपातका आमची वाडो पवर्तामसो. क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी आयकलेली दोनी वाचपा विशेश रितीन जेजूचो लागशिल्लो सांगात जोडूंक आमकां उलो दितात. खरी एक रितीन समाजांतल्यान तस स्थानमान, मान गौरव, बरेपण आनी एक समाधानाचें शांतीचें जिवीत जियोंक साध्य नासलेल्या त्या खोडकारान आपल्या जिवितांत बरेपण लाभल्यार जिवीत सर्व रितीने बरें जातलें म्हणलें चिंता पाठयलें. त्या खातीर जेजू सरशीन तो पावता आसतना खालतो तो जाता. आपल्या जिवितांत जेजू संपूर्ण रितीन गूण करूंक शकता, बरेपण दिवंक शकता म्हणलें भावार्थान पाती येता आनी ताचे मुखार सरपडता आनी सर्व रितीने आपल्या जिवितांत बरेपण जोडूंक ताकाच तो समर्पण दिता. आनी त्या द्वारे जेजू कणवळायन आनी बरेपणाच्या संकेतान बरोवन हर एक रितीन त्या कोडकाराक बरेपण पाठयता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, त्या कोडकारा बरी आमची कूड कुसाडायन बरोवना जावंक पुरो, पूण आमच्या जिवितांत आमी करच्या करण्यांनी
फातकाच्या मेळेपणांत अस्कतकायेच्या चिंतनांनी आनी करण्यांनी आमी सबार पावटी त्या कोडात असल्या कुसाडायन जियोन आसांव. सबार पावटी सोमयार सरची लागींसरचो मनोभाव आमच्या काळजांत जागयता तरी तें समर्पण, तें खालतेपण आनी सर्व रितींनी सोम्या सामकार येवचें तें चिंताप आटोवंक आमी प्रयत्न करिना. बदलाक आमच्याच बळान आनी सक्तीन, आमच्याच तालेंतांद्वारे, आमच्याच हर एक शाखेद्वारे आमी हर एक संगती करचे प्रयत्न करता. आमच्याच सर्व समस्यांक आमच्याच तालेंताद्वारे सर्व रितींचे जबाब लाभता म्हणलें चिंताप आमचें जावन आसता. आज जसो तो खोडकार आपल्या जिवितांत जेजूत हांव जिवीत जोडूंक आशिल्लो, जेजूत हांव सांगत जोडूंक आशिल्लो, जेजूत हांव बरेंपण जोडूंक आशिल्लो, तशें हांवें आनी तुमी आमच्या जिविताच्या सर्व संगतींनी आमचें समर्पण कर, खालतीकायेन ताचो आदार मागिल्ल्या वेळार आमची जिणी बरी जाता म्हणलें तो सत परगट करता. आनी त्या खातीर सांजू हांव आपल्या पयल्या पात्रांत अध्याय 5 हातूंत हाचें पयलें वाचप आमी आयकलें. विशेश रितीन देवा बापान दिल्लें तें जिवीत सोम्या थंय आसा आनी तो सोमी आमकां हर एक दीस तें जिवीत जियोवंक, जिवीत दिवंक आशेता. आनी तें जियोवच्याक आमी प्रयत्न केल्यार मात्र, ताचे सरशीन चमकल्यार मात्र तें जिवीत आमकां लाभता म्हणलें तो स्पश्ट करता आसतना जशें जेजू आपल्या संवसारी मिसावान हेच्या वांजेलाचें आखरेचें उतर एक सुरे सुवातेक वचून मागणें करन बापाचो आदार मागलो, तशेंच आमी आमच्या जिवितांत हर एक रितीन मागण्याद्वारे, भावार्थाच्या आचरणाद्वारे आमची जिणी देवाक समर्पूंक शकता, ताचो आदार मागूंक शकता आनी बरेंपण जोडूंक शकता. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तो आदार आमी मागून घेवया. C47 115 पेज. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी, नितळ जावच्या काशेव आमची काळजां भेडी. गे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी. गे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा तुजी परजा भेटयता ती देणी दयेन मानून घे. तुजें दैवीक जिवीत आमकां दिवंक सोदताय म्हूण आमी भवार्थान आनी भक्तीन सतमानता. तुवें घडलेल्या ह्या संस्कारा उदेशी ते आमकां भरपूर मेळो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमच्या सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता, जिव्या बावडटान ताचें पुनर्जिवनपण परगडता. तीर बरवशान ताच्या महिमे वोंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगळीं
तुका जय, उंच गीं तुका जय, उंच गीं तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय, उंच गीं तुका जय, उंच गीं तुका जय, उंच गीं तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खालस नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटुया. सुमी जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूडन रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगाती, भगिवन जुजे तिशो निश्कळंक पोती, भगिवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर प्रत्येक जावन भगिवन आर्नल्ड जॉन्सन, जुझेफ नाडामिर्स आनी एसबीडीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां
तुझे उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो तुमच्या इसव्यासो एकामेका शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली जेसू म्हज्या देवा जेसू म्हज्या राया जेसू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा कैसर वसो हांव सोदून बरी भलायकी तुस वयस म्हजो सोमिया गुण कर म्हाका वेगे जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सवा प्रार्थुया देवा आमच्या बापा ह्या तुज्या संस्कारांत आमकां वांटो दिवन तुमचो आमकां एकवटायताय तर हो संस्कार आमच्या काळजांनी सुफळ जावं आनी अशें तुजें देणें घेवच्याक हेंच देणें आमकां इती कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो आमेन वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार E14 पेज 201 भावा बहिणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू बावडता आयला याता म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता तूं म्हजें जिवीत तूं जिवनपण तुजें थंय सोमिया हांव संपूर्ण तूं म्हजें जिवीत तूं जिवनपण तुजें थंय सोमिया हांव संपूर्ण मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद देव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.